मुखारसनो विमला वी पै पुरस्कार हेंतो दोन्हींचे पुरस्कार विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार 2025 ह्या वर्षाचे हे पुरस्कार कोंकणी लेखक प्राध्यापक मानेस्त बालचंद्र गांवकर हेंगेले पनवत मळले साहित्य कृतीक प्रदान करीत अस. श्री बालचंद्र गांवकर आमचे संगात असत. श्री बालचंद्र गांवकर तुम्ही वेदीर येवका दय करून आसन स्वीकार करका म्हणून निमगून घेत अस. हेंगेले नानशे परिचय आणि पनवत साहित्य कृतीचे परिचय श्रीमती ऐश्वर्या लक्ष्मी हानी करून देवका म्हणून विनंती करता. प्राचार्य बालचंद्र गांवकर हे एक नामनेचे कवी, कथा कादंबरीकार आणि निबंध लेखक. अध्यापनाचे 30 वर्सां उपरांत ते रोजरी कॉलेज नावेली गोंय हांगसर कोंकणी विभागाचे मुखेली जावन निवृत्त जाले. आडवणांतले उले, यादीचे देगेर, थाव, वावजड हे कविता संग्रह तांची कवित्वाचे सामर्थ्य दाखयता. अंदले उस्वास, दोंगराचे आवडे, गाव नाशिल्ली वाट ही कथा जेले ग्रामीण जिणयेंत मनशांचे उमळे चित्रायता. पनवत नवलिका, लायो आणि काटमुयो निबंध, तडवी लारा होपताना आत्मचरित्र ह्यो तांच्यो आपुरबायेच्यो साहित्य कृती. कोंकणी भाषा विज्ञान आणि साहित्य एक भासाभास तांची विद्वत्पूर्ण कोंकणी कृत्यो. त्या भायर तांणी प्रतिनिधी कथा जेलो आणि काव्यफुला ह्या संग्रहाचे संपादन केला. पनवत नवलिका उद्देगीक वसणुकांनी शेणून गेल्ले गांवमन सोदपी बालचंद्र गांवकराची सर्वोत्कृष्ट कलाकृती. नवलिकेंतलो विशय आमकां गोंयच्या सामाजीक तशेंच राजकीय इतिहासांत 80च्या दशकाक भोव म्हत्व आसा. कारण 80च्या दशकांत गोंयांत जायती परिवर्तनां येवपाक लागली. ताची सुशोभीत घवाय म्हणल्यार पनवत ही नवलिका. आणि ह्या सगळी योग्यतायेचे आधार घेवन श्री बालचंद्र गांवकर हांचे पनवत नवलिका 2025 वर्साच्या विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्काराक फावो जाता. धन्यवाद श्रीमती ऐश्वर्या लक्ष्मी तुमका. आता ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे न्यायाधीश श्री एन नगरेश, अध्यक्ष सी ए नंदगोपाल शणे हानी विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्य वेदीस येवन ह्या पुरस्कार कार्यावळी चंद करून देवका म्हणून विनंती करीत आसा. विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्य वेदीक येवन ह्या पुरस्कार कार्यावळी चंद करून देवका म्हणून विनंती करत आसा. आता विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार 2025 श्री बालचंद्र गांवकर हांका हांस बहु आदर गौरवाचे बहु मोगान दिवचे पुरस्कार. हांका काशी बनारसाचे शालू पंगारून माळ घालून फलवस्तू दिवन पुरस्काराचे फलक यादस्तिक 1 लाख रुपयाचे चेक धनरूपाचे सम्मान आम्ही करीत आसा. हेंचे सृजनात्मक चिंतन, भावपूर्ण बरह जीविताचो अस्मिताक स्पर्श करता. तुमस आदराचो अभिनंदन अभिवंदन. पुरस्कार स्वीकार केले श्री बालचंद्र गांवकर आणि वेदीर असचे सगळे सो धन्यवाद. हे अत्युन्नत पुरस्कार तुमस देतो म्हणतना हेंचे भावनात्मक प्रतिक्रिये कसे आशिल्ले म्हणून परदे वयर व्हिडिओ दृश्यावळीन तो पळोवया. वावजड हे पुस्तक हांवें 25 वर्सां फाटीं बरयल्लें. मागीर हांव तें
जैत ह्या दिवाळ्यांकाक धाडून दिलें आनी तातूंत तें उजवाडाक आयलें. जायतीं वर्सां तें पळयनासतना उरलें. फाटले कांय दिवाळ्यांक चाळटा आसतना म्हजें तें लक्षांत आयलें आनी हांवें तें पुस्तक बरें जातलें अशें येवजून तें दिनेशाक धाडून दिलें, संजना पब्लिकेशन्स, आनी ताणें तें पुस्तक काडपाचें मान्य केलें. वावजोड हें पुस्तक वेगळे तरेचें. तातूंत गोंयांत सादारण 80 ते 90 ह्या काळांत जी अर्थीक वेवस्था आशिल्ली ती सगळी पळोवपाक मेळटा. तातूंत गोंयचें काम, गोंयचें खाण जेवण, गोंयचें सांस्कृतीक जिवन, गोंयचें अर्थीक जिवन हे सगळ्यो गजाली तातूंत पळोवपाक मेळटात. त्या काळार लोक भाटकारागेर काम करताले. काम करतना उद्देगीक वचणुकी नाशिल्ल्यो. गोंयांत त्याच काळार उद्देगीक वचणूक वयर सरल्यो आनी गोंयच्या भाटांनी काम करपी लोक उणे जाले. आनीक अशे तरेन तांचें भाटांतलें काम पळय आसा तें खूब प्रभावीत जालें. लोक सगळे इंडस्ट्रीन वचपाक लागले. गोंयच्यो चाली त्यो बदल्ल्यो. सगळें हें बदल्लें. गोंयांत बाबा येवन रावपाक लागले. बाबांचो वावर वाडलो. बाब म्हळ्यार देवाचें काम करपी लोक आनी लोकांक फटोवपी लोक. अशे तरेन ह्या पुस्तकांत सगळें जिवन आसा. आतां हें पुस्तक बरोवपाक म्हाका खूब उर्बा मेळ्ळी, कित्याक तर अशेंच तरेचें जिवन त्या गांवांत दडगिरे गांव हें पुस्तक कादंबरी घेतलां तातूंत आमच्या गांवांत तें आसा अशें म्हाका दिसलें आनी ताचेर तें आसा. ह्या पुस्तकाक म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो देखून खूब बरें दिसलें आनीक तांचें हांव खूब उपकारी आसा. देव बरें करूं. तुमचे कुशीचे भावपर अभिमानाचे उतरांक धन्यवाद आणि देव बरें करो म्हणटा माम.